लाडली लक्ष्मी खातीर लाचार करनाकात म्हणून चली भुरग्यांक. कारण हे हांव टायम एंड अगेन सांगता, फाटल्या फावट जेन्ना हे जाल्ले डॉक्टरांक 20% सॅलरी वाडयता म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्वता घोशणा केल्यो. ताच्या नंतर आमी आरटीआय घाले. आरटीआय घालून फाटल्या म्हयन्यान रिप्लाय आयले की फायनान्शियल सँक्शन ना. ताच्या नंतर 50 लाख इन्शुरन्स कोविड डॉक्टर जे किंवा हेल्थ वर्कर्स मेळ्ळे ते 6 जाण मेळ्ळे तांकां ते दिवना. आतां आमकां आतां अशें कळून आयलां आनी ते एडिटोरियलान आज बरयल्लें आसा की जे ह्या दिसांनी जी आपोवन फॉर्मां दितात लाडली लक्ष्मीची सँक्शन लेटरां, ही फक्त लेटरां दिल्या म्हणून, आनी सांगतना सांगतात की पयशे 6 म्हयन्यांनी येतले किंवा 4 म्हयन्यांनी येतले म्हणून. म्हणजे तुमी इलेक्शन लागीं पावला म्हणून लोकांक सुट्ट्यो काडून लीव काडून आपयतात, दाराच्या भायर वरां वरां दवरतात आनी लास्टाक सांगतात की हे लेटर सँक्शन लेटर दिला म्हणून. पयशे खंय आहा? अरे द डे यू आर गिविंग सँक्शन लेटर द बेनिफिशरी हॅज टू गेट द मनी. म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर बाबान जेन्ना ती स्कीम चालू केल्ली लाडली लक्ष्मी, ते कितें तरी एक इंटेन्शनान केल्ली. एक चली भुरगे गरीब घराण्यांतलें लग्न जर जाता जाल्यार ताका लग्नाक जर कांकणां भांगर किंवा हे एक्सपेन्स करपाक जाय जाल्यार ताका आदार जावचो, निराधार करपाक न्ही, चली भुरग्यांक आवय बापायक आदार जावचो लग्ना खातीर म्हणून हे लाडली लक्ष्मी केल्ली. आतां 3-3 वर्सां जालीं, 4-4 वर्सां जालीं, 2-2 वर्सां जालीं पयशे येनात. आनी आतां इलेक्शन लागीं तेकला तुमी काडून सँक्शन लेटरां दितात, पूण पयशे खंय आसा? हाजेर मुख्यमंत्र्यांनी जाप दिवपाची गरज आसा. कारण तुमी एवरी टायम प्रत्येक गजालीचेर फुटींगपणां उलयतात. डॉक्टरांक 20% सॅलरी हायक दिता म्हणून सांगली बेज, डॉक्टरांनी तुमचे कडेन मागूं नाशिल्ले. मागीर तुमी प्रत्येक वर्ग जो आसा तो मागीर शेतकरी वर्ग जावं, डॉक्टर वर्ग जावं, आमची बायलां जावं, महिला जावं, कोणूय सगळ्यांक तुमी सगळ्या वर्गां कडेन तुमी फकाणां करपाक लागल्यात. म्हणजे गृह आदाराचे पयशे 3-3, 2-2 म्हयने, 4-4 म्हयने येनात. म्हणजे बेजिकली रीण काडून सण करप हे सरकाराचें जालें. फाटल्या आठवड्यान सुद्दां 200 कोटी रुपया रीण काडलें. पण तुमी हे तियात्र कित्याक करतात ओगीच सँक्शन लेटरां दिवन? गरीब लोक जे आसा कामाक वतात, पयलींच पॅन्डेमिका खातीर ते त्रासान आसात, तांकां तुमी लीव काडपाक लायतात. फोन येता की फाल्यां येवन सँक्शन लेटर व्हर. ते वरांची वरां भायर रावतात. तुमी पळयला पयर वुमेन एंड चायल्ड ऑफिसा भायर कसो बोवाळ जालो तो. कांय लोकांची फॉर्मात गायब जाल्यात तांणी सबमीट केल्ले. विच मिन्स प्रमोद सावंत इज ट्रायंग टू प्ले विथ द इमोशन्स अँड ही कंटिन्यूज इट. म्हणजे आतां सँक्शन लेटरां दिली, पयशे ना. म्हणजे डिक्लेअर करता कित्याक? आमच्या अध्यक्षान फाटल्या दिसांनी तुमकां एक्सपोज केल्ले 300 कोटी येता म्हणटा. 300 कोटी खंय आहा? येणाऱ्या दिसान विधानसभेन सुद्दां आमचो अध्यक्ष हे सरकाराक उगडे पाडटलो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस विथ रिगार्ड्स टू स्टेट ऑफ फायनान्सीस. मागीर थंय दूध का दूध आनी पानी का पानी जातले. तुमी प्रत्येक गजालीचेर इमोशनल खेळपाक लागल्यात. यू आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड, यू आर टेकिंग पीपल फॉर अ रायड. सो आमी मागतात की तुमी जे सँक्शन लेटरां जे दिल्या एका आठवड्या भितर तुमी पयशे ताबडतोब तांकां दिवचे. आनी तांकां परते पावटे मारपाक लायनाकात. आनी जे लग्ना खातीर जे पयशे आसा लाडली लगे 2-2 वर्सांनी बी दिवन अर्थ ना हाका. निराधारांक आदार करपा खातीर हे स्कीमाची वरां उबे करतात. सँक्शन लेटरां व्हरपा येयात, फॉर्म भरपा येयात म्हणून, आनी ते पयशे तांकां मेळना. चललां कितें? पण मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की आतां तरी बाबा मायनिंग ट्रिपी वयलें लक्ष काड. 6 म्हयने उरल्या तुजी एक्सपायरी सोंपपाक आनी एक्सपायरी सोंपत आयिल्ले तुजी. ते वता वता तर तांकां लोकांक त्रासान घालनाका. आनी ऑलरेडी तुवें त्रासान घाल्या सगळ्यांक. डोंट पुट पीपल मोर इन ट्रबल. अँड आवर MLAs, आवर लिडरशीप, party president Vijay Sardesai Bab will expose this failure of this government on the floor of the house in the coming session.